नीट आणि यूजीसी नेट परीक्षांचे पेपर लीक जाल्ल्यान देशभरात ताचेर बोवाळ आणि बरीच चर्चा झाली। हाका लागून फुडाराक पेपर लीक जावपाच्यो घडणुकी घडच्यो न्हय हे खातीर सरकारान व्हडलो निर्णय घेतला। 21 जून 2024 म्हळ्यार शुक्रार सावन केंद्र सरकारान भौशीक परीक्षा कायदो 2024 चालीक लायला। ताचे खाला परीक्षेत जावपी फटवणूक आणि गैरप्रकार आडोवपा खातीर उण्यांत उणी 3 ते 5 वर्सां बंदखणीची तरतूद केल्या। जाल्यार पेपर लीक करप्यांक 5 ते 10 वर्सां बंदखण आणि उण्यांत उणे 1 कोटी रुपया दंड भरपाची तरतूद आसा। परीक्षा घेवपी संस्था, सेवा पुरवणदार वा हेर खंयचेय संस्थेन खंयचोय संघटीत गुन्यांव केल्यार तांकां उण्यांत उणी 5 वर्सां बंदखणीची खेस दितले, जी 10 वर्सां मेरेन वाडूं येता। तशेंच 1 कोटीचो दंडूय भरचो पडटलो। केंद्रीय लोकसेवा आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी कडल्यान जावपी भौशीक परीक्षांनी गैरप्रकार जावचे न्हय हो ह्या कायद्याचो हेत जावन आसा।